नमस्कार सगळ्यांक. पयलीं म्हणटा हांव आमच्या गांवचो वेताळ आनी मेन म्हणटा ते आमचो मानशे वयलो राखणदाराक हांव नमन करता. म्हजें नांव स्मितेश मंगेश कवटणकर आनी हांव वॉर्ड नंबर 3 चो मेंबर. आयज आमच्या रेवाड्या पंचायतीन एक डेप्युटी सरपंच जे सीट रिकामी आसले, सो ते हांवें फिलअप केलें आनी हांव अनअपोज येयलो. तेका बद्दल थँक्यू आमच्या वॉर्ड मेंबराक, सरपंचाक, बाकीच्या मेंबराक आनी पंचायत स्टाफ आनी मेन म्हणटा तो आमचो सेक्रेटरी. तेंच्यांनी बरो सपोर्ट केल्या बद्दल तांकां धन्यवाद. आनी मेन म्हणटा तो म्हाज्या वाड्या वयले जे जाणटे सगळे जाण आसा तेंच्यांनी म्हाका निवडून हाडलो म्हणून आयज हांव डेप्युटी सरपंच जावपाक पावलो. सो तांकां पयलीं हांव साक्षान नमस्कार करता. आनी एज अ डेप्युटी सरपंच आता कशा तरेन तुजी जिम्मेदारी तूं निभयतलो, कितें कामां जावपाची सांगचें म्हणल्यार आजून पासून आमकां 3.5 वर्सां कंप्लीट जाल्ल्या. खुबशीं आमी कामां 15 फायनान्सान ना म्हणूं नाका, जावं खंयच्या हितून जे जे कितें फंड गव्हर्मेंटाचे स्किमी येयल्ल्यो त्यो चडशीं कामां आमी करून काडल्या. जशें कितें बारीक बारीक वाटो, चक्का टायर, धाल्याचो मंडप म्हण, बस स्टॉप, रिटेनिंग वॉल. आतां रिसंटली आमच्या ते कलवडाचें काम चालू आहा, जे बाकीच्या गांव आमचे शेजारचे आहा, जे आमच्या नादोड्या पिना त्या गांवांक खूब फायदो जातलो म्हणून आमी आतां ते काम घेतलां आतां रिसंटली. आनी येणाऱ्या 1.5 वर्सान आमी इंटरनल रस्ते आहा त्यो हॉट मिक्सिनाक घातलेले आहा. आनी हेतून आमकां निलकंठ हनकर जो फिशरीज मिनिस्टर आहा तेंचो खूब सपोर्ट आमकां आहा म्हणून ती कामां आमची चड फास्ट जाल्ली आहा. आनी हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. हांव पयलीं ताका सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेशन करता ताका आनी तेजे सगळे टिमीक सरपंचाक. आयज बरें दिसता की आमचे यूथ खंय तरी एक सरपंच, डेप्युटी सरपंच, आयज तो डेप्युटी सरपंच जालो, फुडल्या वर्सा सरपंच जातलो. आयज बरें दिसता की फुडलें पावल जें आहा तें तेणी सगळे मेंबरांक घेवन फुडें वयचें, डेव्हलपमेंटाचेर लक्ष दिवचें, काम करचें आनी जाता इतलो टायम तेका जे लोकांनी निवडून दिला तेका दिवचो. आनी एक डेप्युटी सरपंच म्हटल्यार काय रिस्पॉन्सिबिलिटी जितली सरपंचाक आहा तितलीच वाडटा. तेन्ना तेणी रेवडच्या लोकांक सगळ्यांक जितलो टायम काडून तेंची कितें डेव्हलपमेंटाची कामां आहा जावं कसले बऱ्या वायटाक दुकान तेंचे बरोबर रावचें आनी तेंची फुडें तेजें कार्य घेवन तेणी फुडें वयचें. थँक्यू. सरपंच म्हणून कांयच खोशी जाता की फाटल्या एक पयल्या डेप्युटी सरपंच आसलो आसता तेणें रेजिग्नेशन दिलं आनी ते जे सीट आसलें तें आयज स्मितेश कवटणकर हेणें भरलेलें आहा. जसो साथ म्हाका सदां निवडकराक दिला तसोच साथ स्मितेश कवटणकरूय दितलो अशें हांव आश्वासन धरता की तेणेन आपले बऱ्या प्रमाणे साथ प्रतिसाद म्हाका पंचायतीक वेळ दिवचो. आनी जी बी कितें कामां अडलेली आसत कितें आसत तो सपोर्ट आमकां करून आमी फुडें वाटचाल आनी देव बरो सुर्ला पळय ती घालोवची अशें हांव तेजे कडेन मागता. प्रतिमा प्रसाद रेडकर, वॉर्ड नंबर 7 वॉर्ड मेंबर. हांव स्मितेश कवटणकर कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा. म्हाजो एक इश्यू हा फक्त गार्बेजीचो, मेन गार्बेज आमच्या वॉर्डाक. हांव कितें म्हणटा, डेप्युटी सरपंच आनी सरपंचाक म्हाज्या गार्बेजीचो मातसो कितें आतां क्लिनींग करून साफ करपाचें हें म्हणून तेजे लागीं मागता. आनी फुडें तो सुद्दां म्हाजी कितें कामां आहा न्हू ती सुद्दां करून म्हाका सपोर्ट करचें तेंच्यांनी म्हणून हांव तुमचे तेजे लागीं मागता. मॅडम, तुमी गार्बेजचो इशू म्हटलो म्हणून नेमकं आता इतके दीस जाले खंय आडखाळटाले, कित्याक उरलें तुमचें गार्बेज आमची म्हणजे कितें क्लिनन जाता पूण कितें लोक कितें काडून व्हरून उडयता. कोण हाडटा पिरणा साकून लोक येता तेवटेंतल्यान चडशे पिरणाचेच लोक सायडीक आमचे आहा न्हू आपट्या कडेन लोक गुटले करून उडयता. म्हाका मेन कितें थंय सगळें क्लिनच जाय. हांवें म्हाजे मनीस घालून लेबर घालून हांवें म्हाजें सगळें क्लीन केल्लेलें आहे. विकाच्या हांव एक विकाक 2 बायलां घालता आनी हांव क्लीन करता. सो तशेंच म्हाका फुडें सुद्दां हेंचो सपोर्ट जाय की क्लीन करपाक. गार्बेज मेन गार्बेजीक लागून खूब इश्यू जाल्लो आहा. ताका लागून हांव मागता की स्मितेशाक आनी सरपंच विजेता फडते तेणी म्हाका सपोर्ट करचो. थँक्यू. खंय तरी CCTV कॅमेरा बी बसोवपाची बी आपल्या कडेन आमी म्हटलेलें आतां आमी सद्या ते इम्प्लिमेंट आतां घालतले हेच्या फुडें. म्हणजे अजून आमी मिटिंग आतां आमच्या 10 तारीख आहा फोर्टनायट मिटिंग. सो जे ब्लॅक स्पॉट आहा न्हू थंयसर आमी घालपाचें ठरयलां. सो आतां ते मिटिंगेक आमी ते फायनल करतले चडशे. आतां VDC मिटींग जाल्ली आसा तितून डिसिजन घेवन फूल VDC मेंबर सपोर्ट करून आतां 16 फायनान्साक ऑलमोस्ट आमचे 15 फायनान्स वर्क्स घेतल्या कारणान तो कवर जाय. आनी येता त्या मार्च म्हणटा 16 फायनान्स आमकां येतलो. त्या हितून आमी फर्स्ट एप्रुवल म्हणून तो CC कॅमेरा घेवपाचें चिंतला. थँक्यू.
आनी गार्बेजीचे आतां इशू म्हणटा पण खरें सांगचें म्हटल्यार गार्बेज आमकां स्टोर करपाकूच प्रॉपर प्लेस ना म्हणून आमचो इशू जाता नाल्यार गार्बेजीचो कलेक्शन ऑल्टरनेटीव जावंक जाय पण तशें जाता MRF शेड वगैरे ना हांगसर आसा पण ती ल्हानशी आसा पण फाटल्या दिसांनी फायर लागल्या कारणान ती हें जाल्ली आनी प्रोसिजर आमचो चालू आहा की न्यू बांदतले न्ही जाल्यार न्यू प्लेसूय पळोवंक जाय ती धाकटुली 250 मिटर जावं 50 मिटरान बांदून हें ना म्हणून आमी आजून तकाच रावल्ले पण इतको प्रॉब्लेम येता तरी आतां गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतला विडियोन की येतले 16 फायनान्सान जी खंयची गोवा पंचायत आहा तेंच्यांनी 15 फायनान्सा थ्रू डायरेक्ट कोणतेय हितून दिवपाचो रावलो वेस्ट मॅनेजमेंटा कडेन तशेंय आमचें डिसिजन चालू आहा पण VDCक घातलेले आमी तेंच्यांनी सांगलें ग्रामसभेक तुमी रेजोल्युशन घेया आनी कॅरी फॉर्वर्ड करा म्हणून आमच्या मेंबरांचें डिसिजन जालां की आमी तेंकां दिवचो म्हणून पण विदावट ग्रामस्थानाचे घेतल्या शिवाय आमी काय करूं शकना आमी करूं शकता पण पयलीं तेंचे एप्रुवल जाय की बाबा घेवचो काय ना कित्याक जे आमकां फायनान्स येता पळय ते आमचे डेवलपमेंटा खातीर येता तितून गार्बेजीचो घेवप हे मोठो क्वेश्चन मार्क आहा कित्याक फुडें काम खंय तरी कमी करचें पडटलें आनी तो इशू कित्याक ऑलरेडी 85,000 पर मंथ दिवपाक आमची पंचायत पॉसिबल ना पुअर पंचायत ती इतको ग्रँड आमच्या पंचायती कडेन येयना म्हणून ते डिसिजन घेतलें आनी फुडें ते फॉलो जाता कितले वर्सां गार्बेजचो इशू आसा सद्या गांवांत तुमच्या ह्याच वर्सा चड जालें की तेन्ना उजो लागलो म्हणून गार्बेज हो प्रश्न तुम्ही स्थानिक मंत्र्याकडे व्हरोंक ना नेला तो कितें म्हणटा तेणीन आमकां तें सांगलें पळया तुमी आमी आमच्या कोम्युनिटी कडेन सुद्दां आमी जी एप्लिकेशनां गेल्ली आहा एक पंचायत की आमकां एक 500 मिटर तरी जागो दिया म्हणून पण तेंच्यांनी आमकां जागो ना म्हणून सांगून आमचे हे भायर प्रपोजल भायर मारले ओके पण मिनिस्टरूय काय करूं शकना विदावट NOC काय करूं शकना मागीर एक वरस मेरेन गार्बेज सगळी खंय वयता ती तसो आमी स्टोर करून थेयता आनी टायम टू टायम आपयता न्हू कलेक्ट कलेक्ट जाता वेस्ट कलेक्ट मॅनेजमेंट करता ओके येस थँक्यू मॅसेज घालता फोन घालता करून घेता 3.5 वर्सां कंप्लीट जाल्ली आसा पयलीं 2.5 वर्सां हांव सरपंच आसलें कांचन गांवकर तेन्ना पयलीं डेप्युटी सरपंच म्हणून म्हाका गितेश बागकर आसलो बरोबर अर्द्या हांपाक म्हाका सदा रेवडकर हेंच्यांनी म्हाका बरो हें दिलो प्रतिसाद दिलो तशेंच हांव म्हणटा आतां आमचो स्मितेश विजयताक आमच्या बऱ्यापैकी सपोर्ट करून आमचे उरलेली पळय कामां आसा पळय न्हू तांकां हेल्प करतलो पयलीं ह्या 3.5 वर्सांक आमच्या गांवांत बरीचशीं कामां जाल्लीं आसा RDA थ्रू धालाचो मांड जाल्लो आसा गणेश विसर्जन स्पोर्ट्स तें काम चालू आसा आमची प्रायमरी ताकवाड्यार शाळा आसा पळय ती रेनोवेट जाल्ली आसा मोसुंडेचो रोड जाल्लो आसा पयलीं 14 फायनान्सान एक क्रिमिटोरियम ती कंप्लीट जाल्ली आसा परत ट्रान्सफॉर्मर येयल्लो आसा परत आतां दासी कडेन तें काम जातलें आमचें अशी बरीचशीं कामां जाल्लीं आसा आनी हे आतां 1.5 वर्स उरला पळय न्हू ते आमी सगळे रोड घातलेले आसा बारीक बारीक खंय तेवूय आमचें आतां कंप्लीट जावपाचें आहा तशी डेवलपमेंट वर्क आमची बरीचशी जाल्ली आसा आनी ही उरलेली कामां आमचो डेप्युटी सरपंच उरल्या कितें कामां उरल्या म्हणजे इंटरनल रस्तो फक्त रोड मिक्सिंगांगूच उरला ती फायल ऑलरेडी जाल्ली आहा एप्रूव जावन येयल्ली आहा ती मागीर बी नोव्हेंबरान जातली सगळे आमकां सपोर्ट म्हणटा तो आमचो स्थानीक आमदार आसा पळय तेंचो बरे पैकी मेळ्ळलो आसा आनी ती आमची कामां जाल्ली आसा येस तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर